गुजरात वेंचणुकांक खूब बरें वातावरण आसा. गुजरातात भाजप बहुमतान येता. तशेंच दिल्लीक सगळीं फकाणां कांयच सारकी सुविधा ना म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. ती काल हायकोर्टान ऑर्डर काडल्या की आता जिन्नी हायकोर्टाची ऑर्डर पयली हांव स्टडी करता. एडीकूय सांगला हांवें इट इज रिलेटेड टू दॅट फक्त तितकें स्पेसिफीक उरता तिका होल लागता तिजो पयली स्टडी करता आनी मागीर सेम तुम्ही गुजरात गेल्ले कशें कितें वातावरण आहा? गुजरात इलेक्शनाक खूब बरें वातावरण आसा. गुजरात इलेक्शनाक म्हाका दिसता मॅक्झिमम आतां पर्यंतचे सगळे रिकॉर्ड तोडून भारतीय जनता पार्टी थंयसर मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स भारतीय जनता पार्टीक मेळटले. परत एकदा म्हणजे पूर्ण बहुमताचें सरकार भारतीय जनता पार्टीच्या 27 वर्साच्या उपरांतूय बी भारतीय जनता पार्टीचं सरकार गुजरातात येता. ओके, सो ही डबल इंजिनची पावर आसा. सर तुम्ही दिल्लीन आशिल्ले आणि दिल्ली एमसीडीच्या इलेक्शनाच्या प्रचाराक हांव गेल्लो. दिल्ली एमसीडीच्या इलेक्शनाकूय वातावरण खूब बरें आसा. दिल्ली एमसीडी थर्ड टायम भारतीय जनता पार्टी जी आसा पळय, फोर्थ टायम भारतीय जनता पार्टी एमसीडीचे इलेक्शन दिल्लींतले जिखता. सर दिल्लीचे नेते येऊन गोंयांत जेन्ना मोठमोठे घोशणा केल्या आता सिच्युएशन दिल्ली पळयल्या उपरांत तुका कळटलें, तुका एक दीस धाडपाक जाय. थंयसर गटारां आनी जी हळशीक आसा पळय न्हू रे दिल्लींत पळयलें जाल्यार कोण म्हणचो ना. इट इज एन म्युनिसिपल इलेक्शन. पिवपाचें उदक ना, गटर ना, रस्तो ना, लायट फुकट सांगता ते लायट ना आनी कांयच ना म्हटल्यार जाता. एकदां जर वचून पळयत तिथं येता तांकां एकदां विचार आनी हांगातले तेंचे ते आप लिडर आहा पळय न्ही ताका सांग हांगा ते वेगवेगळ्या विशय फ्री इलेक्ट्रिसिटी म्हाका थंय तेंच्यांनी सांगलें की थंय वयल्यान लोकांक पश्चाताप लोक सांगता आमी पयशे दिवन आमकां इलेक्ट्रिसिटी मेळना.